ताच्या खातीर हांवें घेतल्या ओली कोथंबीर, लसूण घेतल्या, आलें घेतलां आनी अजीमो शाम शहनशाह 3 किलोमीटर करता मोर दॅन ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज असा बुधवार. आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आम्ही केल्लो फुलका रोटी आणि अंडा भुर्जी केल्ली आणि विशाल आज पुजा बीन करून च्या ब्रेकफास्ट करून गेलो कामाक आणि आज आमचो प्लॅन आसा चिकन शाकोती करपाचो. येस, आफ्टर लॉंग टायम हांव चिकन शाकोती करतलें आज. आणि आज हांवें केस धुल्या. काल एक्चुली म्हजी तकली खूब दुखताली रातची, सो तेल घातिल्लें हांवें. सो आज हांवें केस धुल्या आणि बोरये गेली. ती वाज येतात, ती आसली की मातशें बरें दिसता. ती राव म्हटल्यार रावना तिका आनी म्हाका आतां वाज येवपाक लागला. सो आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल खूब खूब थँक्यू, खूब खूब धन्यवाद म्हजो चॅनल सबस्क्रायब केल्या बद्दल आनी तुमी आवडीन म्हजे विडियोज पळयतात. अशेंच तुमचे बेस्ट रिगार्ड्स विशीज आसुनी म्हाका आनी हांवूय अशे बरे बरे विडियोज म्हाकाय करपाक मेळुनी आनी तुमचो मोग असोच आसुनी म्हजेर. आनी परत एकदा तुमकां मना पासून खूब 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 धन्यवाद. सो आज चिकन शाकोती करतलें. हांव कशें करता तें तुमकां दाखयता. सो पळयात तुमी. सगळ्यांत पयलीं आमी हो मॅरिनेशनाचो मसालो करून घेवया. ताच्या खातीर हांवें घेतल्या ओली कोथंबीर, लसूण घेतल्या, आलें घेतलां आनी 2 मिरयां घातल्या. सो हो आमी हेजो मसालो करून घेवया मिक्सराचेर. सो हो मसालो रेडी आसा आमचो. आतां आमी मॅरिनेशन करया. सो सगळ्यांत पयलीं हांवें हें चिकन क्लीन करून घेतलां सगळें. आतां तेतून आमी मीठ घालया. हें 1.5 किलो चिकन आसा, सो त्या प्रमाणे तुमी मीठ पळयात. हांव हांगा 1.5 ते 2 चमचे घालता. हो मागीर इल्लीशी तेतून हळद घालया. मागीर हो आमी जो मसालो केला न्ही ग्रीन, तो घालया. हें आयदन न्ही अशें उरता तें धुवपाक उडोवनाका. हेतून उदक घालून मागीर जेन्ना शिजता पळय तेन्ना घालपाक मेळटलें, चिकन शिजता तेन्ना. आनी मागीर लिंबू पिळया. लिंबू पिळटना याद धरा की तेज्यो बियो काडात, नाल्यार त्यो बियोय बीन वतात तेतून भितर. एक गेलीत म्हाजी, हांवें काडिल्ली पण एक गेली. सो चिकन शाकोती करता तेन्ना मोस्टली हांव लिंबूच पिळटा. थोडी धंय बीन लायतात पण हांव नॉर्मली धंय लायना. हांव चिकन बिरयानी करता तेन्ना मॅरिनेशनाक धंय यूज करता, पण चिकन शाकोती करता तेन्ना हांव लिंबूच पिळटा फॉर मॅरिनेशन. सो हें सगळें तुमी एक करून घेवपाचें. सो हें बरे भशेन एक करून जाल्लें आसा. सो आमी हें फॉर 15 to 20 मिनिट्स फॉर मॅरिनेशनाक दवरया बंद करून. आतां आमी चिकन शिजोवन घेवया. सो त्या खातीर हो हांवें आज व्हडलो तोप घेतला, बिकॉज आमचें चिकन आज 1.5 किलो आसा. सो त्या खातीर हांवें आज व्हडलो तोप घेतला. सो तेतून हांव सगळ्यांत पयलीं हें तूप घालता. हय, हांव न्ही चिकन तुपान करता. तुमी तेलानूय करपाक शकता, पण तुपान न्ही करून पळया एकदां, टेस्ट बरी येता. सो हांव तुपाची फोडणी दिता. चड घालना. हेतून हांव 4 मिरयां घालता. 4 लवंगां घालता. कांदो घालता. हो हांवें एक मोठो कांदो घेतला.
आनी हें मातशें तळसून घेवपाचें. तुपाचे फोडणीचो न्ही वास खरेंच म्हणजे एक वेगळोच ताका एक अरोमा येता, म्हणजे फ्लेवर न्ही बरो येता. कांदो हांगा बारीक जाय असो ना, तुमी मोठोय करपाक जाता कट. मागीर तेतून हो उबो चिरलेलो टोमॅटो घालपाचो. टमाट न्ही एक्चुली ऑप्शनल आसा, हांव केन्ना केन्ना घालय बीन ना, कित्याक ऑलरेडी आमी लिंबू पिळटात तेतून मॅरिनेशनाक. सो टमाट ऑप्शनल आसता आनी टमाट न्ही एक्चुली घालताले थोडोच घालपाचो, कित्याक तो न्ही तेजी टेस्ट आसा न्ही, म्हणजे तिखसाण आसा न्ही ती ओडून घेता, स्पायसीनेस आसता न्ही ती ओडून घेता. टमाट थोडोच घालपाचो घालता जाल्यार. आमी मॅरिनेट करपाक दवरलेलें तें चिकन घालपाचें. आणि कांदे आनी टमाटा बरोबर मातशें अशें एक करून घेवपाचें. हें वदोवचें आमचें मिक्सराचें उरलेलें तें पेस्ट, तातूंतूच उदक घालून हांवें शिजोवपाक घालता. फ्रेंड्स चड न्ही उदक घालपाचें ना, कित्याक चिकनाक आमी आतां मॅरिनेशनाक दवरलेलें न्ही, सो ताका न्ही उदक सुट्टा, म्हणून चड उदक घालपाचें ना. एक शिजोवचे पुरती थोडेशें घालपाचें आनी हें मिडियम फ्लेमीचेर शिजोवपाक दवरपाचें. तुमी जाय जाल्यार अशें ताटान उदक घालून अशें शिजोवपाक दवरपाक शकता. फ्रेंड्स चिकन आमचें अर्दें शिजलेलें आसा. तेतून आतां हांव मॅगी क्यूब मसाला घालता. हो ऑप्शनल आसा, तुमचे कडेन आसा जाल्यार घाला. सो सगळ्यां पयलीं तेल घालया आनी ह्यो लसणी तळसून घेवया. आनी आतां कांदो घालया. हांवें आलें इल्लेशें घेतलां, कित्याक मॅरिनेशनाक आमी आलेंय बीन घातलेलें, म्हणून आतां आलें आनी लसूण इल्लें घेतलां, कित्याक त्या मसाल्या बरोबरूय बीन टेस्ट येवपाक जाय म्हणून. चे बीन घालता. हालीं तुमकां आमकां स्पायसी जाय, मॅरिनेशनानूय बीन घातलेली. मातसो बरो असो करपोवपाचो ना, पूण असो करपूस रंग येयसर मातसो फ्राय करून घेवपाचो. कांदो आतां पळया बरो असो करपूस कसो असो कलर जाल्लो आसा तेजो, तो सामको करपोवपाचोय बीन ना. सो आतां आमी सायडीन काडून घेवया. हेतून आतां सेम कायलीन सोय भाजून घेवया. गॅसाचो फ्लेम बारीकूच दवरा, नाजाल्यार सोय रोकडीच करपता. मागीर हेतून इल्लीशी कोथमीर घालपाची आनी सोये बरोबर ती बीन भाजून घेवपाची. आतां सोय ही बरी भाजलेली आसा. तेतून आतां गरम मसालो घालपाचो. आनी हें सगळें आतां मिक्स करून घेवपाचें. मागीर हो सगळो कांदो बीन आमी तळशिला, लसूण बीन ते सगळे एक करून घेवपाचें. मातशें थंड जालें की तें मिक्सरार किंवा ग्रायंडरार वांटून घेवपाचें. हें आमी आतां वांटून घेतलां मिक्सरान. मिरसांग ती मिक्स करपाची चिकना बरोबर आनी तुमकां जाय तितलें उदक घालपाचें कन्सिस्टन्सी पळोवन. चडूय पातळ बीन करप ना. आनी हें परत गॅसीर शिजोवपाक दवरपाचें.
चवी पुरती मीठ घालपाचें. याद दवरा आमी मॅरिनेशना टायमारूय बीन मीठ घातलां, सो त्या प्रमाणे मीठ घालपाचें. आनी आमी मॅगी क्यूब घालता तेतूनय बीन आसता मीठ. हें कोथमीर घालपाची वयल्यान. आनी हें आमची चिकन शाकोती रेडी. अजीमो शाम शहनशाह. फ्रेंड्स पळया ही केदी व्हडली आसा ती शांग, ताका इंग्लिशीन ड्रम स्टीक म्हणटात. आनी येदी व्हडली शांग आसा, म्हाका ती घेवन न्ही अशें म्हणजे राजा बीन पयलीं ते तलवार घेवन बीन हें करताले पळय तशें फील येवपाक लागलें. सो ओदोच्यान हांव तेंच करता, अशें करून म्हणजे तलवार अशें मागीर रानी हूं अशें बीन म्हणटात पळय तशें म्हाका फील येवपाक लागलें. सो म्हाजे कडेन अशें न्ही इतले आसात ह्यो शांगो. पळयात केद्यो व्हडल्यो त्यो. ह्यो न्ही आमकां 50 रुपयान मेळ्ळ्या. ते आतां एक्चुली येदे व्हडल्यो शांग न्ही आतां फ्रिजान कश्यो दवरप त्यो पडल्या म्हाका. सो हांव तें कितें करता सांग, जेन्ना शांगो बीन हाडटा न्ही आमी काय सगळ्यो शांगो एका बरोबर यूज करनात. सो हांव कितें करता तेजे न्ही अशें बारीक बारीक पीस करता, अशें येदे येदे आमकां जाय तितले. आनी ते न्ही स्टोर करून दवरता फ्रिजान, डीप फ्रिजान. ते हांव तासले जाल्यार तेजी टेस्ट वता. सो तुमी ते जर दवरपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें, बारीक बारीक पीस करपाचे आनी तशेंच फ्रिजान दवरपाचें. आनी ते खूब दिसूय बीन येता. म्हाका तरी अशें म्हणजे टेस्ट बीन वता अशें कांय दिसूना. ते कट करून येदे येदे करून दवरता आनी जेन्ना म्हाका जाय तितले थोडे काडटा आनी ते मागीर जाय तितले म्हाका हुमणान नाल्यार दाळीन घालता. सो म्हाका न्ही खरेंच येद्यो व्हडल्यो. तुमी पळयल्या येद्यो व्हडल्यो शांगो? म्हाका आवडटात शांगो, विशालाकूय आवडटा. फ्रेंड्स पळयात अश्यो कट करपाच्यो त्यो इतले सायज म्हणजे तुमकां जाय ते सायजीन. आनी आतां हांव स्टोर करून दवरतलें फ्रिजान, डीप फ्रिजान दवरतलें. फ्रेंड्स वॉकिंग करून आयलें हांव आतां. दिसाक हांव 3 किलोमिटर करता, मोर दॅन इनफ. बसून बसून आसता. सो एडिटींग कितें करपाचें आसता, घरा कडेन कामां आसता पण बाकीचे वेळ बसून उरता. सो या कांय ना जाल्यार वॉकिंग इज तरी करपाक जाय आनी एक्चुली फ्रेश दिसता. आमी आतां बागायतदारान वतात म्हयन्याचें सामान घेवपाक. बागायतदारान शूट करपाक मेळूना म्हाका, बिकॉज तुमी जाणा सामान यादीन घेवचें पडटा. सो मागीर आमी थंयच्यान हांगा नुस्तें घेवपाक येयलीं. सो हांगा फ्रेश नुस्तें मेळटा. सो आमी कुल्ल्यो आनी सुंगटां घेतलीं. एक किलो घालपाक जाय तुका. एक किलो वेट कोण दिता हांव तुका. हां 1 किलो घाल, आमचो 1 किलो घाल म्हणजे बारीक हय आमकां रातची आयस्क्रीम खावपाक आसली, मागीर आमी आयस्क्रीम खावपाक येयल्या. म्हणजे मँगो रसबेरी फ्लेवर जालो. मँगो एक्चुली मॅचींग आसा पळय, तुका ती मॅचींग म्हाका ही मॅचींग. हें गोंयचें स्पेशल रोस ऑमलेट. सो तो हांवें कशें करता तें शूट केलां, पळयात तुमी. हे वास्को गार्डना कडेन हो गाडो आसा, ती बरें करता. पडलं